12th एग्जाम जी आसा ती सद्या कॅन्सल केल्ली आसा आनी सगळे भुरगे पास म्हणजे तांचे हें आसा ते क्रायटेरिया प्रमाण ते भुरगे पास करतले. ताजेर तुमचें रिएक्शन कितें? एक म्हणजे 12वीची एग्जाम कॅन्सल केल्या मीन्स बेज्ड ऑन सेंट्रल गव्हर्मेंट CBSE एग्जाम जी कॅन्सल केल्या ताजेर केल्या अशें म्हाका दिसता. पूण हातूंतल्यान भुरग्यांचें मोठें नुकसान जावपाचें आसा. फॉर एग्जाम्पल CBSE एग्जाम जाल्या नंतर कितलेशेच भुरगे शिकपाक इंटरनॅशनल लेवलाचे एग्जामी बसून पास जावन UK, USA, फ्रांस, जर्मनी अशा मोठ्या देश जे आसात तांकां आमी हायली इकॉनॉमिकल डेव्हलप्ड कंट्रीज एलोंग विथ इन एज्युकेशन एंड एवरीथींग हांगा जे वतात ते तांकां वचपाक मेळचें ना. हें सामकें 100%. कारण तांचे कंडिशनच अशें आसता की CBSE विथ द एंट्रन्स एग्जाम. आतां हें सरकार कशें करतलो हें हांव नकळो. हें ह्युमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ताणें करप आसा. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न हांवें पयलींच सांगलां गोवान एक युनीक डिसिजन प्रायम मिनिस्टराक त्या नंतर WHO आनी हाका येवन घेवंक शकताले पूण तातूंत ते फुडें सरले की ना म्हाका कळुना. 17,000 जवळ जवळ 12वीचे भुरगे आनी सादारण 27,000 SCचे भुरगे आशिल्ले. हांकां जर फायझर ह्या कंपनीचे जे UK USA यूज करता अबाव 14 इयर्स जी चिल्ड्रन आसता तांकां हो डोस जर चालू केल्लो आनी त्यो एग्जामी जर घेतिल्ल्यो जाल्यार भारताच्या मॅपारूच न्हय तर सबंद इंटरनॅशनल लेवलार गोंयचें नांव वतलें. पूण ते करपाची धमक आनी धडक सरकारांचे मुख्यमंत्री आनी तांचे बरोबर जे हें आसा तांचे मदीं आसपाक जाय. कारण दीस फायझर इंजेक्शन इज कॉस्टिंग अरावंड 2,400 रुपीज आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 50% भुरग्यांचे आई वडील हे स्वता घेवन दितले आशिल्ले आनी जाय जाल्यार थोडे स्पॉन्सरशीपूय करतले आशिल्ले आनी हांव पयलीं पसून उलयतां. पूण एनीवे वी हॅव फेल्ड एट ऑल लेवल्स इन्क्लुडींग गिवींग वॅक्सिनेशन टू these students, also failed at all levels to give justice to the parents of these students. कारण SSCच्यो ज्यो एग्जाम जाल्या ताजे जर इतिहास पळयत जाल्यार ह्या एग्जामीचे खंय तरी गोंयच्या इतिहासांत नोंद जाली. पयलीं म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जे सर्क्युलर आसा तातूंत 8वी पर्यंत एग्जाम ना. कोरोना पॅन्डेमीक सिच्युएशना लागून COVID-19 बसवलो म्हणून 9वीची एग्जाम घेतला आनी अंदू मुख्यमंत्र्यान 10वीची एग्जामूय नाका म्हणून डिक्लेअर केली एज ए एज्युकेशन मिनिस्टर. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता हे भुरग्यांचे फुडें भवितव्य कितें अशें चिंतेत सद्या हांव वयलोय आसा. आतां हाजेर सरकार कसो तोडगो काडटलो हें सरकारान सांगपाची गरज आसा. तशेंच 12वी भुरगे जाल्या नंतर 12वीचे भुरगे खंय 12वीचे भुरगे नॅशनल लेवलार कितल्यो एग्जामी आसा तितल्यो जाता. 12वीचे भुरगे डायरेक्ट MBA कोर्सा वता. एडवोकेट जावपा खातीर 12वी नंतर आज नवो कोर्स तयार जाला. त्या नंतर मरीन इंजिनियरींग म्हणून जे शिक्षण आसा शिप बिल्डींग इंडस्ट्रीन ह्या हातूंत 12वीचे जाले नंतर भुरगे वता. खुबशे भुरगे कॉलेज लेवलार वता जे 13वी 14वी 15वी करता तांकां व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावचो ना अशें म्हाका दिसता. पूण जे प्रोफेशनल कॉलेजीसांत वतले थंय कशें मुखार वतले हें हांव नकळो किंवा तांचे एक वर्स तरी फुकट वतलें. त्या खातीर हांव सदांच म्हणटा की ज्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो स्टडी करपाक एक वर्सान जायशिल्लें. पूण आमच्या एक्काय सरकारान जे सेंट्रल गव्हर्मेंटांतलें सरकार किंवा युनियन मिनिस्टर लेवला वयल्याय सरकारान स्टडी करूं ना सारकें. ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटानूय स्टडी करूं ना आनी गोंयच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटानूय हाजेर स्टडी करूं ना. म्हणून आज ही परिस्थिती भुरग्यांची
कशी जाल्या भुरग्यांची मानसिकता बिगडूंक शकता. भुरग्यांची मानसिकता कित्याक बिगडटा, जे हुशार भुरगे आसा आनी जांकां दिसता कितें तरी आमी करुया, त्या भुरग्यांचेर वायट परिणाम जावंक शकता. हें नोंद सरकारान घेवपाची आवश्यकता आसा. हाजेर आतां आनी चड उलोवपाचें ना. हांव इतलेंच सांगता, सरकाराक बरी बुद्द दिवं आनी ह्यो एजामी ज्यो लंगडत फुडें दवरल्या सगळ्यांक तांकां योग्य. कारण आनी एक गजाल हांगा आसा, जी प्रिलिमिनरी एग्जाम आसा ताज्या पयलीं गव्हर्मेंटान 12वेच्या भुरग्यांक सर्कुलर काडला. ते भितरले जे 20 मार्क ते दिताले ते ह्या फावटी आमी त्याचो व्हॅल्यू करचो ना म्हणून, आनी त्या खातीर भुरग्यांनी ह्या 20 मार्का खातीर व्हडलोसो अभ्यासूय करूना. हो मोठो प्रश्न आसा. जे सर्कुलर हे मंडळानूच धाडला, गोवा बोर्डानूच धाडला, आनी हे सर्कुलर ऑलरेडी पयलीं आयिल्लें आसा. त्या सर्कुलराचे बेसीचेर भुरगे व्हडलेशे शिकूना, आनी आतां जर तांकां ते मार्क एकठांय करून जर काडपाक लायले, स्कॉलर भुरगो आसून सुद्दां फाटीं पडटलो. अशी परिस्थिती जावंक शकता, आनी ताचो परिणाम पेरंट्स आनी भुरग्यांचेर जावंक शकता. कारण हे सर्कुलर ऑलरेडी थंय आयिल्लें आसा. त्या नंतर ऑल एग्जाम्स एट युनिवर्सिटी लेवल, ऑल एग्जाम्स एट युनिवर्सिटी लेवल ते कशे घेतले? ऑनलायन घेतले जाल्यार ती सुखसोयी गोंयांत सारक्यो ना. ऑनलायन घेता आसतना भुरगे कॉपी मारतात, घरा कडेन बसून आवय बापूय फाटल्यान बसून तांकां सांगत उलोवपाक लागता. कारण तो सावंड काय थंय घेना, फक्त बरोवपाचें टायपींग करपाचें इतलेंच येता. हेचे वयल्यान ते ऑनलायन कॉपी मारूनय ते पास जावंक शकता. हें हांवें विधानसभेत उलयलां, आनी ताका 1 वर्स जालें हांव विधानसभेत. त्या नंतर गव्हर्मेंटान कितें केलां जाल्यार म्हाका दिसना. अजून पसून कनेक्टिविटी रुरल एरियेत सुद्दां आमच्या फोंडा तालुक्यान जे रुरल एरिया आसा थंय ना, आनी नेत्रावळी, सांगे, सत्तरी, पेडणे ह्या भागांत ती कशी मेळटली हें देवूच जाणा. हांव इतलेंच म्हणटा, देवान ह्या सरकाराक बरी सुबुद्धी दिवं